हॅलो एवरीवन. तर कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. तर आयच्या व्हिडिओन आमी करया कांदा भजी और ऑनियन पकोडा. ताच्या खातीर हांवें हांगा घेतला 2 मोठे कांदे आनी ते अशे उबे मोठे चिरून घेतला. 2 हरव्यो मिरसांगो लांब अश्यो कापून घेतला. 1 चमचो मीठ, अर्दो चमचो वोवो आनी अर्दो चमचो बेकिंग सोडा, कोथमीर आनी बेसन घेतला. कांद्यांक मीठ घालून ते बरे हातान अशे मुड्डून घेवपाक जाय. मुड्डून जातकीर तातून ज्यो हरव्यो मिरसांगो कापून घेतल्या त्यो घालपाक जाय. 1/2 चमचो वोवो या अजवायन तातून घालून ॲड करपाक जाय. बेकिंग सोडा बीन सोमतीच घालून तातून जी ओबी बारीक करून कोथमीर जी चिरून दवरलेली आसा ती बी ॲड करपाक जाय. ॲड जातकीर हातीच्या हेल्पान कांदो बरो मुड्डून घेवपाक जाय. मुड्डून जातकीर ताका आपुणूच उदीक सुट्टा. आनीक उदक ॲड ना करता जे बेसन और दाळीचें पीठ आसा तें घालून मिक्स करून घेवपाक जाय. कलर येवपा खातीर 1/2 टेबलस्पून हळदी बी ॲड करपाक जाय. कांदो बरो मिक्स जातकीर गॅसार एक कढाई गरम करून दवरपाक जाय. कढाई गरम जातकीर तातून 1.5 कप तेल घालपाक जाय. तेल गरम जातकीर चमच्याच्या हेल्पान कांद्याचें बॅटर कायलीन सुटपाक जाय. कायलीन सुट्टकीर भजी बरी खरपूस भाजून घेवपाक जाय. भाजून जातकीर मातशी परतून घेवपाक जाय आनी परत खरपूस भाजून घेवपाक जाय. भजी भाजलेकीर एका प्लेटीन काडून घेवपाक जाय आनी सर्व करपाक जाय. ही तुमी टोमॅटो सॉस या चटणीन खावूं शकता. एन्जॉय करात आनी ह्या चॅनलाक तुमचो चडांचो मोग आसूनी. ह्या चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करात.